नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मुखाचे उपकार गोंयभरच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दिप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो गोंयच्या कांय देवळांनी 1 जानेवारीच्यान लागू जातलो ड्रेस कोड ल्हान कपड्यांनी येवपाक आतां देवळांनी मेळचो ना प्रवेश इलेक्ट्रीक गाडयां खातीरची सबसिडी दिवप सरकाराक जाता कुस्तार चार्जिंग स्टेशनांय उणी गोमंतक टीव्हीचो स्पेशल रिपोर्ट भाजी आनी मसाल्याच्या दरांत वाड काळो 50 रुपये किल जाल्यार लसूण 400 रुपये किलो सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांचे हर घर जलचे नारे मात तिसवाडी वेऱ्याच्या लोकांचे उदकाक हाल जुवारी पुलाचो दुसरी लेन येरादारी खातीर उक्ती येरादारी कोयणी जातली आतां उणी आणि भारतीय बायल पंगडान पयलेच टेस्टीन ऑस्ट्रेलियाक दिली मात एकोडे टेस्ट मॅचीत कांगारूंक 8 विकेटींनी हारयले आता खबर विस्तारान गोंय हे देशातले महत्वाचे पर्यटन केंद्र जावन आसा गोंयच्यो दर्यावेळो जश्यो फामाद तशीच गोंयची देवळांय बी गोंयच्या कांय देवळांनी 1 जानेवारीच्यान ड्रेस कोड लागू जावपाचो आसा हातूंत फोंडेचे रामनाथी आनी मंगेशी देवळाचो आस्पाव आसा देवळां ही फॅशन दाखोवपाची सुवात न्ही तेन्ना देवळांत येतना ड्रेस कोड पाळचोच पडटलो अशें म्हणीत देवूळ वेवस्थापनान ड्रेस कोड लागू करपाचें थारायला कांय पर्यटक देवळांत आधुनीक कपडे घालून येतात ताका लागून पावित्र्य इबाडटा तेन्ना ल्हान कपड्यांनी येवप्यांक आतां ह्या देवळांनी प्रवेश मेळचो ना शॉर्ट्स मिनी स्कर्ट्स मिडी स्लीवलेस टॉप लो रायज जीन्स आनी शॉर्ट टी शर्ट घातिल्ल्यांक देवळांत प्रवेश न्हयकारतले आज आमी आसात रामनाथी बानोडे हांगच्या रामनाथ देवस्थानान ह्या देवस्थानान मंगेशीच्या मंगेश देवस्थाना फाटोफाट आपल्या भाविकां खातीर भक्तगणा खातीर जे कोण देवळान येता तेंच्या खातीर हांगा ड्रेस कोड आपणावपाचो ठरयला येता ते 1 जानेवारी 2024 पासून देवळांत येवपी सगळ्या भाविकांक हो ड्रेस कोड लागू जातलो हितून मिनी स्कर्ट मिनी जीन्स मिनी टी शर्ट जावं स्लीवलेस ब्लाउज मिडीज हाफ मिडीज असले कांयच ड्रेस घालपाक मेळचे ना जे कोण भावीक येता अशे कोण ड्रेस घालून जे येता तांकां देवस्थानाच्या नियमा प्रमाण तेणी जो आतां ड्रेस कोड ठरयला त्या प्रमाण तांकां एक तर पांघरपाक शाल दितले जावं बाकीच्या आंग धाकपाक तांकां लुंगी जावं आनी हेर वस्त्रां दितली ती घालून तेणी थंय देवळान वचूं येता सो देवस्थाना वतीन देवस्थान कमिटीन सगळ्या भाविकांक कुळाव्यांक सगळ्यांक अशें अपील केल्लें आसा की देवळान जे कोण भावीक येता देवाचें दर्शन घेवपाक कांयच हरकत ना पूण ह्या ड्रेस कोडाची मर्यादा पाळची 1 जानेवारी 2024 पासून हो ड्रेस कोड हांगा लागू जाता ह्या विशीं देवस्थान समितीचे सचिव गुरुप्रसाद कुंकळकर हांणी विस्तृतपणान म्हायती दिल्ली आसा सो सगळ्या भाविकांक एक कळकळीची विनंती येता ते 1 जानेवारी 2024 पासून रामनाथ देवस्थानान जे ठरयलां ड्रेस कोड जो आपणावपाचो ठरयला ताका सगळ्यांनी पाळो दिवचो देव बरें करूं गोमंतक टीव्ही खातीर हांव शेखर नायक नमस्कार ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही 2050 मेरेन गोंय हरीत उर्जेचेर चलोवपाची मोख सरकारान दवरल्या मात ही सरकाराची मोख पुराय जातली काय कितें हो प्रश्न आसा हाचें कारण म्हळ्यार ई गाडयां खातीर गोंयकारांचो उणो प्रतिसाद मेळटा ई गाडयां खातीर म्हणून सरकारान सबसिडी दिवप चालू केल्ली ती दिवप कुस्तार जाता पळोवया गोमंतक टीव्हीचो हो स्पेशल रिपोर्ट येरादारी खात्याच्या अहवालाप्रमाण फेब्रुवारी 2023 मेरेन गोंयकारांनी फकत 8,000च लायटीचेर चलपी गाडयो घेतल्यात ह्या 8,000त फकत 1,600 गाडयांकूच गोंय रिन्युएबल एनर्जी खात्याकडल्यान सबसिडीचो लाव मेळ्ळा राज्यांत फकत 38 भौशीक चार्जिंग पॉयंट आसात आता मेरेन ई गाडयांचेर सरकारान 8,66 लाख रुपया मोडल्यात
गोय रिन्युएबल एनर्जी खात्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण 8,000तल्या फकत 1,679 गाडयांक सबसिडीचो लाव मेळ्ळा. हो आंकडो खूपच उणो आसा. हे सबसिडीच्या बाबतीन 8 कोटी 66 लाख रुपयांचो पेस सरकारी तिजोरेक आयला. 28 जुलै 2022 सरकारान अधिसुचोवणी काढून ईव्ही सबसिडी अचकीत रद्द केली. पूण हाचेर उपरांत बोवाळ जाल्या उपरांत सरकारान ही येवजण आतां परत चालीक लायल्या. गोंयकार खूप कमी प्रमाणात ईव्ही गाडयो विकत घेतात अशें गोय रिन्युएबल एनर्जी खात्याचो मंत्री सुदीन ढवळीकराचो दावो. ईव्हीचो आंकडो खूप उणो आशिल्ल्या कारणान खंय चार्जिंग स्टेशनां चड घालपाक मेळनात. पूण जो मेरेन चार्जिंग सुविधा तयार जायना तो मेरेन ईव्ही गाडयो घेवन फायदो ना अशें लोकांचें म्हणणें. प्रत्यक्षात 8,000 ईव्ही गाडयां खातीर फकत 38 पब्लीक चार्जिंग स्टेशनां आसात. ताका लागून गाडयो घेवपा खातीर साधन सुविधा महत्वाची की गाडयांचो आंकडो वाडल्या उपरांत चार्जिंग पॉइंट्स वा हेर सुविधा उबारप समा जातले हे आतां मंत्री ढवळीकरानूच थारोवपाची गरज. गोमंतक टीव्ही खातीर चीफ रिपोर्टर समीप नार्वेकार. गोंयकारांक नुस्त्याचे भाजयेची सदच्या जिवितांत तितलीच गरज आसा. भाजयेच्या दरांत वाड जायत आसा. कांदो बाजारात 50 रुपये किल विकतात. कांदो आमकां जेवणात जायच पडटा पूण फलोत्पादन महामंडळाच्या गाडयांचेर कांदो 35 रुपये किल ह्या दरान विकतात. हेर भाजयांच्या दरांसयत मसाल्यांचे दरूय वाडल्यात. नुस्त्या बगर गोंयकारांक शीताची उणी ताळ्या सकल देवना. पूण गोंयकारांक सदच्या जेवणात भाजयेचो तितलोच वापर करतात. सकाळचो नाश्तो धरून रातच्या जेवणा मेरेन भाजयेचो एक तरी पदार्थ आमी गोंयकार करतात. भाजयांचे दर देंवता आनी वाडटा पूण भाजी जायच. आतां गांवठी भाजी बाजारांत विक्रेते खातीर येता. त्या भाजयेकूय तितलेंच गिरायक आसा. बाजारांत आनी फलोत्पादन दुकानांत वेगवेगळ्या दरांत भाजी विकतात. बाजारांत भाजयेचो दर, फलोत्पादनाचेर दर. बाजारांत हरवी मिरसांग 70 रुपया किलो विकतात. फलोत्पादनाचेर हरवी मिरसांग 50 रुपया किलो. बाजारात कांदो 50 रुपया किलो. फलोत्पादनाचेर कांदो 35 रुपया किलो. बाजारात गाजर 50 रुपया किलो. फलोत्पादनाचेर गाजर 38 रुपया किलो. बाजारात फ्लावर 40 रुपया किलो. फलोत्पादनाचेर फ्लावर 29 रुपया किलो. बाजारात बटाट 40 रुपया किलो. फलोत्पादनाचेर बटाट 28 रुपया किलो. बाजारात टमाट 40 रुपया किलो. फलोत्पादनाचेर टमाट 35 रुपया किलो. बाजारात कोबी 30 रुपया किलो. फलोत्पादनाचेर कोबी 21 रुपया किलो. बाजारात लसूण 350 ते 400 रुपया किलो. फलोत्पादनाचे लसूण 363 रुपया किलो. बाजारात आले 150 ते 180 रुपया किलो. फलोत्पादनाचेर आले 150 रुपया किलो विकतात. अशी सगळ्या भाज्यांची दर आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर उषा जरावकर. सरकाराच्या हर घर जल येवजणेचो पर्दाफाश. दर फावटी मुख्यमंत्री आपल्या भाशणांनी हर घर जल दिवपी गोंय हे पयले राज्य अशें सेगीतपणान सांगता. मात गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतले लोक उदका खातीर कशे वळवळे काडटात ते तुमीच पळयात. हर घर नल से जल दिवपी गोंय हे पहिले राज्य ठरले हे आम्ही मोठ्या अभिमानान सांगता. खंयच्याच घरात टॉयलेट ना अशें गोंयांत घर ना. एकदा वोट मारलो न्हू कोणाच्या बापायक पळयनात ते मागीर. हे ओपन डेफिकेशन फ्री जावपी गोंय पहिले राज्य ठरले. बार्रां भरला अशी ते उदक ना हांगा. एक बाय आसा थंय ती सुकली न्हू जाल्यार मरतले लोक हे सगळे. 100% ज्या ज्या पंचायतींनी आमकां हर घर जल हे पावयले तांकां अभिनंदनास्पद पत्र प्रत्येक पंचायतीक आमी मान्य आमचे पंचायत मंत्री आनी हांव दोगूय जाण मेळून इन फ्युचर ते दिवपाचे आसा. आनी त्याच बरोबर ODF फ्री हे जे आमकां अभिनंदनास्पद पत्र गोंय राज्य हे पयले फावटी की हर घर नल से जल दिवपी पयले राज्य ठरलें. आनी त्याच बरोबर ODF फ्री ओपन डेफिकेशन फ्री प्रत्येक घरात शौचालय दिवपा खातीर ही दोनूय प्रत्येक पंचायतीन अभिनंदन पत्र जे आसा पळय हे दितले. हर एक योजना म्हणजे आम्ही जशें म्हणटा हर घर नल से जल दिवपी गोंय हे पहिले राज्य ठरले हे आम्ही मोठ्या अभिमानान सांगता. आणि तेच सांगता आसतना आम्ही पळयता की हर घर शौचालय ओपन डेफिकेशन फ्री
खंयच्याच घरात टॉयलेट ना अशें गोंयांत घर ना हें ओपन डेफिकेशन फ्री जावपी गोंय पयलें राज्य ठरलें होय भोवमान जो आसा पळय न्ही हो गोंयाक मेळ्ळो. हर एक योजना म्हणजे आमी जशें म्हणटा हर घर नल से जल दिवपी गोंय हें पयलें राज्य ठरलें हें आमी मोठ्या अभिमानान सांगता. आणि तेच सांगता आसतना आमी पळयता की हर घर शौचालय ओपन डेफिकेशन फ्री खंयच्याच घरात टॉयलेट ना अशें गोंयांत घर ना हें ओपन डेफिकेशन फ्री जावपी गोंय पयलें राज्य ठरलें होय भोवमान जो आसा पळय न्ही हो गोंयाक मेळ्ळो. पळय म्हाजें नांव अंकिता नायक, हांव हांगासरली दुवेरेची. म्हाका परवरी लग्न करून दिला. क्रिसमसाची हॉलिडे पडला म्हणून चेडवाक घेवन येयल्लें हांव आतां 8 दिसांक. चेडवाक हाडून पळय 4 दीस जालां जीव विटलो वेऱ्यान म्हाजो. सिन्स बर्थ न्हू हे इश्यूज चालूच आसा. हांव जल्माक येयल्लेल्याक तरी हांव हेच फेस करता. ल्हान आसतना सुद्दां 2 कळश्यो घेवन येता वट्टांच्या बांयन हांव मेला वचोन. सो तुमी सांगा आतां ल्हान आसतनाय उदक घेवन मेलें, आतां एक भुरगें जाल्यार भुरग्याकूय हें करून मरो हांव. म्हाका घोल्या वाटेन कांय टेंशन ना बिकॉज आमचे बांय आहा आनी ते मोटरार बटनाचेर सगळें जाता. बट हांगासर कितले मेरेन जातलें म्हाका खबर ना. कित्याक म्हाज्या मम्मीनूय तेच त्रास काडले, काका काकीन हांवेंनूय काडले, आतां फुडें म्हाज्या ल्हान भाव भयणांनी भुरग्यांनी काडपाचें जाल्यार तें सांग. चेडवान लग्न करून वेऱ्या येवची ना न्ही हां, खरें सांगता. सुना आहा पळय ती धांवन वयतली आवयगेर परत. हां, चेडवांक येवपाक उदक तरी दवरा मरे. येयले जाल्यार ते न्हांव नाका, हांबांक वचों नाका तांकां. बाटल्यो घेवन दर्यार वयतले संडासान दाखोवंक आपली. आय एम रियली सॉरी इफ जर हांव वल्गर उलयता न्हू, आय एम एक्स्ट्रिमली सॉरी तुमकां सॉरी म्हणटा बिकॉज हें उतरां तुमकां दिवपाची न्हू. बट कितें हांव मनान फ्रस्ट्रेशन आहा न्हू, हांव भितर दवरूंक शकना. हांव डायरेक्ट उलयता कितें तें. जर कितें करपाक जाय, कितें करूंक जाय कर. हांव कोणाक भियाना बिकॉज आय डोंट थिंक दॅट आय एम टॉकिंग समथींग नॉनसेन्स. हांव कितें तें कायद्यान उलयता बिकॉज म्हाज्या आवयक त्रास जाता, म्हाज्या काका काकींक त्रास जाता, लोकांकूय त्रास जाता. बट सगळीं म्हाका लागना, म्हाका म्हाज्या घरची लागता. कित्याक आमच्या घरान आतां हेल्थान कोणूच बरो ना. म्हाज्या आवयचो हात मोडला, म्हाका ऑपरेशन करूंक जाय. म्हाका सांगपाचें नासलें पण म्हाजे कडेन आनी ऑप्शन ना. म्हाका ऑपरेशन करूंक मेळना तिजें बिकॉज आय कॅन्ट गो फ्रॉम हियर. हांव वयता जाल्यार मागीर भुरगें कितें करूं, कोणा कडेन दवरून वचो भुरगें. सिन्स माय बर्थ टायम आतां कितून बरोवन दिवं तें सांगा पळयता कोणा फुड्यान वचोन. हांव जाल्लेल्याक हें फेस करता. स्टील आतां ती बाकीची ल्हान म्हाजी भाव भयणां ती तेंच फेस करता. हां, शिकपाचें काय उदक भरपाचें भुरग्यांनी न्हू तें सांग म्हाका. भयण म्हाजी कॉलेजीन वयता, येता आनी उदक भरता. अभ्यास करतलें केन्ना तें? फेल जालो काय तोकतो मागीर नो जॉबलेस. थंय बरोवपाचें मागीर ना बाबा हांव उदक भरतालें म्हणून अभ्यास करूंक टायम मेळोंक ना, म्हाका जॉब मेळना बरोवपाचें भयणीन. लक्ष मारता. इलेक्शनाक 5 दीस आसता पळय न्हू, आतां इलेक्शनाक 5 दीस आहा सगळें लक्ष न्हू, सगळें मारून वयतले घरान. आनी एकदां वोट मारलो न्हू कोणाच्या बापायक पळयनात ते मागीर. रियली सॉरी त्या टायमार जायना. आपले पळयता तुमी, अरे जनतेचे पळया मरे. वोट मागताना बरें येतात मरे तुमी वोट मागो. थंय 3 किंग्स चर्च आहा न्हू, तेच्या सायडीन झर आहा, झरी कडले हाडटा उदक. एक्टिवाचेर 2 कळशे धरून कितले फावटी वयतले एक्टिवाचेर 2 कळशे घेवन तूं? आनी कोण दादलो मनीस आसल्यार वयतलो मरे. बायलां कडेन जाता घरान कोणाकूच गाडी चलोवंक कळना, फक्त म्हाका आनी म्हाज्या भयणीक येता बायलां भितर. काका आमच्या कामाक वयता, हांवूय कामाक वयतालें सद्या भुरग्याक लागून घरा, नाल्यार अदरवायज वॉट इज द अदर ऑप्शन? हां, कोणाक उलोवपाचें ना ती उलयत ना. आनी कोण उलयता न्हू ती उलोवंक शकना बिकॉज दाबून दवरतात. हांव कितें उलयलें आय डोंट नो. हांव 4 दिसांनी वयतलें तोंड घेवन घोवागेर. इट शूड नॉट एफेक्ट माय मदर एंड माय फॅमिली लेटर ऑन. काय फायदो ना रे शिकोन सवरन आनी अनपढी रावन. सेम गत हांगासर वेऱ्यान बार्रां भरला अशी ते उदक ना हांगा. एक बाय आसा थंय, ती सुकली न्हू जाल्यार मरतले लोक हे सगळे. आनी वगीर हांव चड मरतले. उलयना, दे कांट स्पीक, दे कांट स्टँड फॉर देयर ओन रायट. स्वताच्या रायटाक तरी उबी रावात मरे. वोट मारिनात तुमी वचोन जाली कितें? आय डोंट नो इफ तुमी हें कितें दाखोवन जर सम इम्प्रुवमेंट जाता जाल्यार आय विल बी व्हेरी थँकफूल टू यू ऑल. बिकॉज एज अ स्टुडंट हांवूय जाणा मिडिया हॅज द पावर रादर दॅन एनी अदर मिडियम्स. तुमकां जितलो पावर आहा ना तितलो कोणाकूच ना हांगासर. कितलो टायम उदक भरतले? हाडा तुका ना मनशाची. दे आर इटींग अरावंड 11 to 12 टॅबलेट्स पर डे. 12 टॅबलेटी घेवन मनशान हें करपाचें उखलपाचें सामान. हे पळय म्हाज्यान स्वता जायना. हांव तर कितले भुरगे आहा मिडल ऑफ द एज आहा, 30 to 35 अंडर आहा मिडल हितून. म्हाजे कडेन जायना रे बाबा उखलोवंक, कित्याक म्हाजी डिलिव्हरी जाल्यार म्हाज्यान जायना तें. हांगा 4 दिसांक येवपाचें नसलें पळोवपाचें. कोण चेडूं येतलें हांगा बायटेरा येतलें चेडवाक न्हाणूंक बिणूंक उदक ना हांगासर. हां, तेन्ना जाल्यार तेन्ना बायटेराक येयले कळशांनी बालद्यो घेवन बायचेर वचपाचें. हांवें डिलिव्हरी जाल्या ऑपरेशनांनी म्हाजें. म्हाका बाबा त्रास जाले रे बिकॉज म्हाजो टाको सुटलो. म्हाका कोण येवंक ना टाको शिवंक. तो कितले काडपाचें आमी?
जुवारी पुलाचं दुसरी लेन आयतारा सावन येरादारी खातीर उक्ती जाली. पुलाच्यो 8य लेनी आतां येरादारी खातीर उक्त्यो आसतल्यो. 22 डिसेंबराक केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्तुकीं जुवारी पुलाच्या दुसऱ्या लेनीचें उक्तावण जाल्लें. ह्या पुलाक लागून आतां येरादारी कोयणी उणी जातली, तशेंच पणजे सावन मडगांव आनी मडगांव सावन पणजे वचपाक कमी वेळ लागतलो, अशें दिलीप बिल्डकॉनचो वेवस्थापक ज्ञानेश्वर देशमुख हांणी सांगलें. और ये जो सेकंड फेज था आज खुल गया है, सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? सेकंड फेज मतलब हमारे लिए गर्व की बात है और गोवा के लिए जो डेडिकेशन दिया है जुवारी ब्रिज, ये अच्छा ब्रिज है और ट्रैफिक और ये टाइम का जो मडगांव से पणजी से मडगांव के लिए जाने के लिए टाइम रिडक्शन है, इस ब्रिज से अच्छा और जल्दी पहुंचने के लिए अच्छा रहेगा ये। और दूसरा चीज़ है जो 640 मीटर का केबल से ब्रिज है, ये आज ओपनिंग हो रहा है, जो सेकंड लेन है, और ये सबके लिए एक दिलीप बिल्डकॉन के लिए और गोवा के पब्लिक के लिए एक अच्छी बात है। सर गोवा में काम करके कैसा लगा आपको? गोवा इज द बेस्ट क्लाइमेट वाइज काम करने के लिए, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिव है और बहुत अच्छा लगा। मारी छोरियां छोरों से कम है के हो हिंदी सिनेमातलो डायलॉग हरमनप्रीताच्या फुडारपणाखाला भारतीय बायल पंगडान सिद्ध करीत इतिहासीक जैताची नोंद केली. भारतीय बायल पंगडान पयलेच टेस्टीन ऑस्ट्रेलियाच्या बायल पंगडाक मात दिली. एकोडे टेस्ट मॅचीत भारतान कांगारूक 8 विकेटींनी हारयले. ह्या नादी भारताच्या बायल पंगडान ऑस्ट्रेलिया आड 10 टेस्टी खेळ्ळ्यात. तातूंतल्या 4 मॅचींनी भारताक हारीक तोंड दिवचे पडले, जाल्यार 6 मॅचींचो रिझल्टूच लागूंक ना. सत्तरी अडवय वाठारांत शिरकून उरिल्ल्या 8 म्हशींक वाळपय उजो पालोवपी दळान जिवनदान दिलें. 15 दीस माय शिरकून उरिल्ल्यान ह्यो म्हशीक दलदलीच्या चिखलान मरण आयलें. जिवनदान मेळिल्ल्या म्हशींक उपचाराची गरज आशिल्ल्याचो उजो पालोवपी दळान सांगलें. सत्तरी अडवय सांताक्रूज बरेच अशे भितून आशिल्ल्या एका वाठारांत एका होण्यान 10 म्हशी शिरकून उरल्यो. 15 दीस सुमार मायज जाले ह्यो म्हशी चिखलांतल्या दलदलींतल्यान आपलो जीव कसो बसो वाटोवपाक संघर्श करताल्यो. दुर्दैवान 10तल्या 2 म्हशींक मरण आयलें. आयतारा सकाळी पावणे 10 वरांच्या सुमाराक वाळपय उजो पालोवपी दळाक ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटकीच JCPच्या आदारान ह्या म्हशींक भायर काडपाच्या बचाव कार्याक सुरवात केली. 8 म्हशींक सुखरूप भायर काडले, मात 2 म्हशी पयलींच मृत आनी कुशिल्ल्या अवस्थेत आशिल्ल्यान सोंसूं नजो इतल्यो थंय घाणी पडिल्ल्यो. जिवनदान मेळिल्ल्या म्हशींक मात उपचाराची गरज आशिल्ल्याचे उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान सांगले. श्रीकांत गांवकर, सब ऑफिसर, वालपय फायर स्टेशन. आज सकाळी आमकां 9:40 एक कॉल येयले अडवय सांताक्रुजा देवळा कडेन थंयसर भितर रानान, बऱ्याच रान भितर ते एक 10 कितल्यो तरी म्हशी एकी कडेन अडकून उरल्या. म्हणजे तळे म्हणजे पावसान उदीक साचून उरता पळय त्या हितूर अडकून उरल्या आनी त्यो तांकां वयर सरपाक मेळना. आमची सकाळी एक टीम सकाळी ड्युटीक आसली ते गाडी घेवन गेले थंयसर. थंय वयतकूच तेंच्यांनी पळयलें की बरेच एक जवळ जवळ 2.5 किलोमिटर सुमार चलत वयचें पडलें तांकां. भितर वचून पळय जाल्यार ते आमचे कडेन तशें काडपाक जायना जालें. म्हणटकूच आमी JCB अरेंज केली आनी ती टीम आसली पळय ती टिमीक आमी रिटर्न आपयली आनी आमी फ्रेश म्हणजे 11 चडपी टीम गेली थंयसर वीथ द हेल्प ऑफ लोकल पीपल आनी JCB. ते तांकां वाट करून तांकां सगळ्यांक काडले. भितरली 2 आसली पळय ती मेल्ली पयली. म्हाका दिसता जवळ जवळ 15 तरी दीस जावंक जाय ते भितर अडकून उरल्या. कोणीच तांकां कोण थंयसर पावलो ना पळोवपाक. आनी अशे तरेन ती JCBच्या सहाय्यान ते तांकां वाट केली आनी तांकां वयर काडली. टोटल कितली आसली? टोटल 10 आसली आनी भितरले 2 आमी पयले तेन्ना दोनूय मेल्ली. सामकी डिकम्पोज जाल्ली सामकी. म्हणजे तांकां सामकी वास मारतालो. सामकी कुसलेल्या भशेन आसली.
तांकांय बी काडून आमी त्या हितूंतली काडून सेपरेट टीम मागीर फुल्ली फोनची काडून. आतां ती 8 आसा ती बरी आहा. 8 आसा ती बरी आहा, पूण तांकां गरज आहा कितें तांकां तर डॉक्टराची इंजेक्शन जावं खाण खावपाक कितें तरी तांकां दिवंक जाय. सामकी ती वीक जाल्या चलता वयर सरतानाच तुमी एक वेळ व्हिडिओचेर पळयता आसतली ती वयर सरली तेन्ना सुद्दां हेवटेन तेवटेन लवंडले म्हणजे जवळ जवळ 15 दीस ती उदकान उबी आसप सुद्दां म्हटल्यार. आनी भितरलें सांगपाचें हें म्हणजे एक ल्हान आसलें वासू बारीक तें सुद्दां भितर तेंच्या आपल्या आवय बरोबर म्हाका दिसता तशेंच आसलें तें सुद्दां त्या हेजे बरोबरूच वयर सरलें. थोडी ती जाणटी कशी आसली पळय तांकां आमी दोरयेच्या साह्यान मातशें वयर सरतना तांकां पोस्ट दिवचो पडलो, ओडून काडली. सपना सामंत सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. किसान क्रेडिट कार्ड फक्त शेतकारांकूच न्हय जाल्यार नुस्तेकार आनी दूधकारांक लेगीत मेळटले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी विकसीत भारत हे कार्यावळी वेळार सांगलें. हर घर जल, हर घर शौचालय, हर घर वीज दिवपाक गोंय हें पयलें राज्य जावन आसा अशेंय तांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. कार्ड आसतलें, नुस्तेकारांक कार्ड आसतलें. पयलीं हे फक्त शेतकारांक मेळटालें, तेय बी तेजी जमीन घाण दवरताले आनी क्रेडीट कार्ड दिताले. कोण बेश्टे कार्ड दिनाशिल्ले. आज चला आनी सांगात म्हाका किसान क्रेडीट कार्ड मान्य मोदीजीचे जाय म्हणून. तो बँकवालो जगभरात तुका किसान क्रेडीट कार्ड दिता तुजें फक्त तुवें नुस्तेकार आसा म्हणून प्रूव कर आनी तूं फक्त ताच्या कडेन माग की म्हाका फिशरीजच्या अंडर किसान क्रेडीट कार्ड दी म्हणून सांग. अरे जो आमचो भाव दूध काडटा तेणी वचून बँकेन सांगचें आपल्याक डेरीच्या अंडर किसान क्रेडीट कार्ड दी म्हणून. आनी बेश्टे कार्ड दिवंक ना. अरे ते कार्ड जे आसा तांकां 1,60,000 रुपया लोन दिला विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट. म्हणजे जो 4% केंद्र सरकार फारीक करता, 4% गोंय सरकार फारीक करता. 1,60,000 रुपयाचे लोन हे समेस्त सगळ्या जवळपास सगळ्या दूधकार भावांक सगळ्या नुस्तेकारांक दिवपाचें काम आमच्या गोंय सरकारात केलां. ही आशिल्ली किसान शक्ती. ह्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात म्हणटा हर घर नल से जल दिवपी गोंय हे पयलें राज्य ठरलें हें आमी मोठ्या अभिमानान सांगता. आनी तेच सांगता आसतना हें आमी पळयता की हर घर शौचालय, ओपन डेफिकेशन फ्री. खंयच्याच घरात टॉयलेट ना अशें गोंयांत घर ना. हे ओपन डेफिकेशन फ्री जावपी गोंय पयलें राज्य ठरलें. होय भोवमान जो आसा पळय न्ही हो गोंयाक मेळ्ळो. 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करपी हे गोंय पयलें राज्य आसा. गोंयांत एक सुद्दां घर आसचें की ज्या घरात लायट ना हें म्हणपाक कोणाक मेळचें ना. हेंय गोंयांत पयलें राज्य ठरलें. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी जेन्ना 13 फ्लॅगशीप प्रोग्राम जे स्वता मॉनिटर करता तांच्या ऑफिसांतल्यान मॉनिटर करता. भितरल्या 13 प्रोग्रामा पैकी जवळपास आमी म्हणटा 10 ते 11 प्रोग्राम जे आसा हे आमी 90% अचीव करपाक गोंय सरकार सार्थ ठरलें. 90% म्हणजे पुराय सगळ्या राज्यांतलो. फाटल्या दिसांनी एक सर्वे जालो आनी त्या सर्वेंतल्यान म्हणजे पुराय व्हडल्या आनी धाकट्या राज्यां मदीं सुद्दां ह्या 13 फ्लॅगशीप प्रोग्रामा पैकी गोंय 1 नंबरचें राज्य ठरलें हें सांगता आसतना म्हाका खूब अभिमान जाता. कोरोनाचो नवो व्हेरियंट JN.1 आता देशभर पातळपाक लागिल्ल्यान हुस्को वाडला. देशभरान सयत गोंयांत लेगीत JN.1च्यो दुयेंती सापडपाक लागल्यात. फाटल्या 2 दिसांत JN.1चे 19 दुयेंती सापडल्यात. शुक्रार आनी शेनवार 24 वरांत गोंयांत नवे 10 कोरोना दुयेंती सापडिल्ल्यान एक्टीव दुयेंतींचो आंकडो 32चेर पावला. रिकवरी रेट 98.46% आसा. लोकांनी आपल्या भलायकेची जतनाय घेवची. कोरोनाचो नवीन व्हेरियंट JN.1 आता देशांत पातळपाक लागिल्ल्यान हुस्को निर्माण जाला. देशा सयत गोंयांत लेगीत आता JN.1च्यो केशी सापडपाक लागल्यात. फाटले 24 वरांत गोंयांत JN.1च्यो 19 केशी सापडल्यात. शुक्रार आनी शेनवार ह्या 24 वरांत कोरोनाचे नवे 10 दुयेंती सापडल्यात. आतां मेरेन एक्टीव केशींचो आंकडो 32चेर पावला. लोकांनी आपल्या भलायकेची जतनाय घेवची. थंडी आनी जोर आयल्यार दोतोरा कडेन वचून तपासून घेवचें. खोंकतना तोंडार हात दवरचो. गर्देंत वतना मास्काचो वापर करचो. हेरां पासून उण्यांत उणें 1 मीटर शारिरीक अंतर दवरचें. नितळ उदकान परत परत हात धुवचे. भलायकेची जतनाय घेवची. गोमंतक टीव्ही खातीर उषा जरावकर. मोरजाई देवीची जात्रा आयतारा व्हडा भक्तिभावान मनयली. ह्या वेळार गोंय तशेंच कोकणांतल्या भाविकांनी देवीचें दर्शन घेवपाक व्हडा आंकड्यान हाजेरी लायिल्ली. मोरजाई देवी भक्ताच्या उल्याक पावता अशी भावना आसा. जात्रेच्या फाटभुंयेर आयतारा सकाळच्यान वेगवेगळ्या धार्मीक कार्यावळीचें आयोजन जालें.
मोराच्या पिसाऱ्यासारख्या आकाराचो गाव म्हळ्यार मोरजे आणि सैमाच्या गोपान आशिल्ल्या ह्या गावाची ग्रामदैवत म्हणल्यारूच मोरजाई देवी. मोरजाय तशेंच मयूरजाई अशा नावान तिका भक्त उलो मारतात. मोरजाई देवीची मूर्ती दर्यांत मेळ्ळी आणि तिची मूर्ती मेळटकच कड्डेवाडा ह्या गांवा मेरेन आशिल्लो दर्या देव सत्पुरुष आणि देव सदम शेठ हांणी फाटी घेतलो अशी काणी पुर्वज सांगतात. देवीची महती इतकी आसा की फकत पेडणे वा मोरजे पुरतीच न्ही जाल्यार गोंय तशेंच कोकणातले भक्त लेगीत तिचे दर्शन घेवपाक येतात. फक्त गोंयकारूच न्ही जाल्यार मोरजेत वेवसाय करपी दिल्ली वा हेर वाठारांतले वेवसायीक, विदेशी पर्यटक जे हांगा पर्यटन हंगामात येवन रावतात ते लेगीत ह्या जात्रेक व्हडा भक्तिभावान हाजिरी लायतात. आमचो हो वार्षिक जत्रोत्सव आहा मुरजाई देवीचो. भक्त भाविक सकाळच्यान सामके उर्बीक लागलेली आसा आणि देवदर्शनासाठी आमचे सगळे महाराष्ट्राचे कोकणातले सगळे लोक हांगासर देवाच्या दर्शनाक येतात आणि देवी लोकांच्या आमच्या भक्तांच्या हाकेक पावता अशी तिची आख्यायिका आहा आणि आमच्या मोरजी गावाची ही मुरजाई ग्राम देवता आसा. निवृत्ती शिरोडकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. युवा तडफदार नेतृत्व फोंडे पालिकेचे नगराध्यक्ष रितेश रवी नाईक हांका वाडदिसाच्यो उर्बे भरीत परबी भेटोवपी दादी नाईक, रघुवीर नाईक, अनिल नाईक, मंगलदास व्ही नाईक, दिप्तेश नाईक, भोजराज नाईक, संतोष नाईक, उमेश नाईक, मंगलदास ए नाईक, निळकंठ नाईक, सुधाकर नाईक, श्याम नाईक, देविदास मामलेकार, नवीन एन नाईक, आदर्श गांवकार, ब्रिजेश आर नाईक, बाबल नाईक, शरद नाईक, विनोद कैसर आणि महादेव इंगळे. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग